फटीची कागदपत्र आणि चुकीचे प्रक्रियेखाला केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीच्या चलयेच्या आसगावांतल्या रेस्टॉरंटा खातीर परवानो दिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. मेल्ल्या मनशाच्या नांवान सोरो विकप्याच्या परवान्याचें नूतनीकरण केलां अशें पाटकर सांगता. तशेंच कारणां दाखय नोटीस काडिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर सरकार दबाव हाडटा असो आरोप लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार केलो. तशेंच ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी अमित पाटकरान ह्या वेळार केली. गोंयान पर्यटन क्षेत्रांत फुडल्या 5 वर्सां भितर 2 लाख नोकऱ्यांची संद गोंयकारांक मेळपाक आसा अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केला. शेनवारा दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत पद्मिनी फाउंडेशनाच्या वतीन स्किल इंडिया बी अ प्रोफेशन ह्या कार्यावळीक तो उलयतालो. सरकार सगळ्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाक शकनात. ताका लागून तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्याच्यो सोदांत वचचें न्हय अशें ताचें म्हणणें. आर्जीन मांडिल्ले पोगो बिल असंविधानीक आसा अशें कारण दीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हे बिल विधानसभेत मांडपाक न्हयकार दिला. घटनेचे कलम 14, 15, 16 आनी 19 प्रमाण हे बिल असंविधानीक थारता अशें मुख्यमंत्री सांगता. गोंय मुक्ती संग्रामांत जे हुतात्मे जाले तातूंतले 30 वयर हुतात्मे हे गोंया भायले आसले. तशेंच गोंय मुक्ती उपरांत गोंयांत गरज आशिल्ले शिक्षक आनी इंजिनियर लेगीत भायल्यानूच हाडचे पडिल्ले. हो इतिहास आर्जीन मतीन धरचो असो सल्लो मुख्यमंत्र्यान दिलो. हाचेर जाप दीत जर हें बिल असंविधानीक आसा जाल्यार तें सभाघरांत सिद्ध कित्याक करूंक ना असो प्रश्न विरेशान मुख्यमंत्र्याक विचारलो. पोगो बिल जर फेडरल स्ट्रक्चरांत बसना जाल्यार ताचेर चर्चा कित्याक जायना असो प्रश्न विजय सरदेसायान केला. विरेश बोरकार नवो आमदार म्हूण ताका कॉर्नर करप सारकें न्हय अशें विजय म्हणटा. पोगोच्या विपरीत भूमिपुत्र हे बिल असंविधानीक बिल खंयचे रातीच्या वेळार पास जाल्ले भूमिपुत्र काय दिसा उजवाडाक सभाघरांत भायर आयिल्ले पोगो हे बिल अशें विजय सरदेसाय विचारता. सत्ताधारी कडेन आमदार आसात मात हाचो अर्थ फुडल्या मनशाक उलोवपाचो हक्क मातूय ना अशें विजय विचारता. ह्या 10 दिसांच्या पावसाळी अधिवेशनात सुमार 40 बिलां पास केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा दिली. ह्या अधिवेशनात अणभवी आमदारांनी खूप बऱ्या तरेन गजालींचेर चर्चा केली. मात नव्या आमदारांनी खंय तरी सभाघराचे नेम पाळपाक जाय आसले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. तशेंच ह्या नव्या आमदारांनी निदान भारताचें संविधान वाचचें असोय मुख्यमंत्र्यान तांकां सल्लो दिला.
जुवारी एग्रो जमनींचेर कायदेशीर सल्लो आयल्या उपरांतूच निर्णय घेवं येता अशें आसले तरी ही जमीन उद्देगा खातीरूच राखून दवरतले. झोन बदलून ही जमीन घरा बांदपा खातीर दिवपाक शकनात महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान अशें सांगलें. कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान जुवारी एग्रोच्या जमीन वेव्हारा विशीं घातिल्ल्या खाजगी थारावाचेर विधानसभेत चर्चा जाली. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान ह्या विशीं जाप दिल्या उपरांत ताणें हो थाराव फाटीं घेतलो. दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्प थळाचेर उबारपी बायो मिथेशन प्रकल्प पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. सुमार 2 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प बांदतात. फाटल्या वर्साच्यान ह्या प्रकल्पाचें काम हातान घेतलां. ह्या प्रकल्पांत ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करतले. ताच्या पासून कोयर प्रकल्पाक लागपी लायट आनी गॅशीची निर्मिती जातली अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचो नगरसेवक विजयकुमार नाटेकरान दिल्या. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांचो पूत डॅनियल लोबो हांणी पंचायत वेंचणुकेंत उमेदवारी अर्ज सादर केला. आपल्या आवय बापायच्या पावलार पावल दवरून ताणें सक्रीय राजकारणांत देवपाचो निर्णय घेतला. परराच्या लोकांनीच आपल्याक सक्रीय राजकारणांत देवपा खातीर मुखार काडला. ताका लागून आपणे प्रभाग 2 उमेदवारी अर्ज भरला. दर एका मतदारान आपल्या प्रभागांतलो उमेदवार कोण, ताचें शिक्षण कितलें, उमेदवारीची आपल्या प्रभागा खातीर कसली दूरदृश्टी आसा हेंवूय तपासून पळोवचें. पर्रा गो सैमीक सुंदरतायेन नटिल्लो गांव तो शाश्वत उदरगतीचो गांव करच्या खातीर आपूण यत्न करतलो अशें डॅनियल लोबो म्हणटा. (16B)चो गैरवापर जाता देखून तो भायर मारचो अशी मागणी हावेनूच सभाघरांत केल्ली अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. 16B तेद्या वेळार केल्ल्यो त्यो पर्यटनाक एक उर्बा मेळची म्हण, पूण आतांची परिस्थिती तशी ना अशें विजय म्हणटा. 16Bच्यो 32 केशी खंय आनी 7,777 केशी खंय अशें विजय विचारता. म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेलाक लागसर गिरी सर्व्हिस रस्त्यार उदकाची पायपलायन फुटोन शेकड्यांनी उदकाची नाशाडी जाल्ली. तशेंच उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान अर्दो रस्तोय फुटला. ह्या उदकाच्या फोर्सान हो रस्तो फुटलो आसूंये असो अदमास थळाव्या लोकांनी उक्तायला. म्हापशेच्या ग्रीन पार्का कडल्या फुटिल्ल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम भौशीक बांदकाम खात्यान आतां हातीन घेतला. गिरी सर्व्हिस रस्त्यार उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान रस्त्याक मदींच खवटे पडोन रस्तो व्हांवन गेल्लो. ताका लागून येरादारी आडकून पडिल्ली. सद्याक रस्तो दुरुस्तीचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा.
देशांतल्या राजकारणाक फाटल्या कांय दिसां सावन भाजप काँग्रेसींतल्या आरोप प्रत्यारोपांचो भोंवतमी फिरत आसा. हातून भर म्हळ्यार आतां काँग्रेसीच्या आरोपांचेर म्हाजी धूव 18 वर्सांची आसा आनी ती राजकारण करिना. ती एक महाविद्यालयीन विद्यार्थी आसा. ती खंयचेच बार चलयना. काँग्रेसीन आरटीआयच्या आदाराचेर म्हाज्या धुवेचेर आरोप केल्यात. मात ज्या आरटीआय विशीं चर्चा चालू आसा तातूंत म्हाज्या धुवेचो खंयच उल्लेख ना अशें स्मृती इराणी सांगता. अमेठींत मेळिल्ल्या हार गांधी घराब्याक वचूंक ना देखून अशे बिनबुडाचे आरोप काँग्रेस करता आनी हाच्या आड हांव न्यायालयान वयतली अशें स्मृती इराणी सांगता. कोणूय कितेंय उलो म्हाका फरक पडना. मडगांवचे लोक जो मेरेन म्हाज्या वांगडा आसात तो मेरेन म्हाका कसलोच भंय ना. हांव मडगांवच्या लोकांक जापसालदार आसा. समाजान पातळावपी वावड्यांचे म्हाका कांयच पडून गेल्लें ना. जो मेरेन मडगांवच्या लोकांक जाय तो मेरेन हांव आसतलो अशें दिगंबर कामत सांगता. हांव एक आमदार आनी म्हाका म्हाज्या मतदारसंघातल्या बहुमतांनी निवडून हाडला देखून 70च्या कोणच्याचे प्रश्न म्हाका खबर आसपाक जाय अशें पर्येची आमदार देवया राणी सांगता. वेंचणुकेच्या प्रचारांक सुरवात जाल्ली तेन्ना लोकांच्या साबार मुद्द्या विशीं म्हाका समजल्लें आनी हांव ते सगळेच मतीन धरून आसली कारण हांव म्हाज्या मतदारसंघाचो आवाज अशें देवया म्हणटा. सीवर्दी परवानो नासतना मांडवी न्हंयत एक कॅसिनो बेकायदेशीरपणान चालू आसा. फ्लोटिंग रेस्टॉरंट म्हूण परवानो आशिल्ल्या ह्या बोटीन कॅसिनो कोणाच्या आशिर्वादान चलता तें आमकां खबर ना. ह्या बोटीची गोंयांत नोंदणी लेगीत नाशिल्ल्याचो आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसायान केलो. ही बोट पुरायपणान बेकायदेशीर आसा. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान हाचेर आवाज काडिल्लो पूण उपरांत तोय ओगी पडलो अशेंय विजयाचें म्हणणें. ह्या विधानसभेन खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. विधानसभेचें कामकाज कशें चलता, बील कशें पास करता आनी हेर कांय गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेच्या निमण्या दिसा सांगलें. विधानसभेन केल्ल्या मागण्यांक मंत्र्यान जापूय दिल्ल्याचें जिताचें म्हणणें. मांद्रे मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर 100 कोटी रुपया इलेक्ट्रिसिटी पॉवर सप्लाय खातीर मेळ्ळ्या जाल्यार हॉस्पिटलाची मागणी बजेटान घातला तांणी सांगलें.
नेरूल वाठारांत संबंदीत अधिकाऱ्यांक आनी गांवांतल्या लोकांक कळनासतना रातयांत मोबायल टावर उबारलो ताका लागून थळावे लोक बरेच तिडकल्यात. हो मोबायल टावर घालपाक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो. पंचायतीक आमदारांक आनी भौशीक बांदकाम खात्याक विचारल्यार ते कितेंच सांगिनात. ह्या वाठारांत चड प्रमाणात दुकानां आनी नुस्त्याचे मार्केट आसात. त्या खातीर ह्या वाठारांत मोबायल टावर घालपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो. तरी आसतना रातयां हो टावर थंय बांदून काडला म्हळ्यार अजापूच. देखून सध्या थळावे लोक बरेच तिडकल्यात. पावसाच्या सावाराक लागून अंदू वर्सा पावसाळी भाजी पिकाचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा. फाटल्या सप्तका पयलीं पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून भेंडे, दोडगी आनी हेर भाजयेची बियां रुजपाचेर परिणाम जाला. ताका लागून शेतकार हुसक्यांत आसात. दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भाजयेच्या पोरसांचेर परिणाम जाला. काणकोणचो आमदार आनी सभापती काणकोण म्हालांतले प्रश्न मांडपाक अपयशी थारला असो आरोप काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारी हाणें केला. हेच प्रश्न घेवन जनार्दन भंडारी DYCLP फुडारी संकल्प आमोणकरा कडेन गेलो. काणकोण म्हालांत वेगवेगळे प्रश्न उप्राशिल्ले आसात, ते सोडोवपाची गरज आसा. काणकोण म्हालाचेर विचार करून 21 मुद्दे जनार्दन भंडारीन काडल्यात. उदक, वीज, रस्ते आनी हेर प्रश्न सोडोवपाची साप्प गरज आसा आनी हाचेर काणकोणचो आमदार कांयच करिना अशी टिकाय जनार्दन भंडारीन केल्या. मुरगांव नगरपालिकेच्या वाठारांत लायटीच्या खांब्याचेर बेकायदेशीरपणान वेगवेगळे इंटरनेट केबल घालून अतिक्रमण केला. देखून सगळ्या खांब्या वयले इंटरनेट केबल कापून उडोवपाचो आदेश पालिकेन दिला. हे केबल रस्त्यांचेर उडयतात, ताका लागून रस्त्या वयल्यान पासार जावपी लोकांक आनी गाडयांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. रस्त्याचेर केबल आयिल्ल्या कारणान लोकांच्या पांयांक लागतात. तशेंच ह्या केबलां खातीर अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर पालिकेन शारांतल्या सगळ्या बेकायदेशीरपणान घातिल्ल्या केबलांचेर कारवाय करपाचो आदेश जारी केला. ह्या विशीं वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान विधानसभेंत प्रश्न मांडिल्लो. जिल्लो सत्र न्यायालयाच्या बांदकामा खातीर बुन्यादी फातर घातला. फुडल्या म्हयन्यांत निविदा काडून कामाक सुरवात करतले. पडून आशिल्ल्यो केशी सुटाव्यो करपा खातीर 3 फास्ट ट्रॅक कोर्ट येतले. हातूंतलो 1 कोर्ट उत्तर आनी 2 दक्षिण गोंया खातीर आसतले. तातूंतलो 1 कोर्ट पोस्को स्पेशल केसींग खातीर आसतलो. कायदो मंत्री निलेश काब्रालान ही म्हायती दिली. नोटरे खातीर चड पयशे घेवप्यांचेर कारवाय करतले अशें ताणें ह्या वेळार विधान केलां.
भाजपाचो दक्षिण गोंय जिल्हाध्यक्ष तुळशीदास नायकान सांकवाळ पंचायतींतल्या उमेदवारी अर्ज भरलो. जुवारी एग्रो कडल्यान सांकवाळ पंचायतीक पयशे येवपाचे आसा. हांवें पॅनलांत ना, आपूण अपक्ष म्हूण अर्ज भरला. जुवारी एग्रो पळवाट सोदपा खातीर पॅनलाक तेंको दितली, पूण आपूण कंपनी आड आवाज काडटलो अशें तुळशीदास नायकाचें म्हणणें. तशेंच निलिमा नायकान चिखलेच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. पेडण्या वाठारांतल्या मुखेल रातच्या वेळार व्हडा प्रमाणांत हेडपी गोरवां बसतात. ताका लागून येरादारीक तांच्यो आडमेळी जाता. रातच्या वेळार ही भटकी गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं दिश्टी पडटात. ताका लागून अपघात जातात. ह्या भटक्या गोरवांक लागून अपघात जावचो न्हू म्हूण पालिकेन ह्या गोरवांची वेवस्था करची अशें गोरवां धांवडावपा खातीर पालिकेन एक कामगार दवरिल्लो. ताका दिसाचो दवरिनासतना रातचो दवरचो अशी मागणी पेडणेच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. शिरोड्या हांगा फाटल्या शेनवारा दिसा बांद फुटिल्ल्यान सुमार 700 परस चड जाणांची शेतां उदका पोंदाक गेली. कांय दिसा पयलीं केल्ली ही शेतां उदका पोंदाक गेल्ल्यान शेतकारांचेर व्हडलें संकश्ट कोसळ्ळां. सरकारान हो बांद सारको करपा कडेन फाटल्या 3 वर्सां सावन आडनदर केल्ल्यान ही पाळी शेतकारांचे आयिल्ल्या खातीर शेतकार सध्या सामकेच तिडकल्यात. उदकान भरिल्ल्या साळावली धरणाचें उदक जुवारी न्हंयेत सोडटले. ताका लागून आडपय आनी दुर्भाट हांगचे फेरी धक्के उदका खाला गेल्यात. शिरोड्या हांगच्या बांदाक खावटे पडपाक साळावलीचें उदक कारण आसा अशें शेतकारांचें म्हणणें. सोपो कंत्राटाराक 3 म्हयन्याची मुजत वाडोवन दिवपाचो प्रस्ताव भायर उडयला. मडगांव पालिकेंत जाल्ल्या खाशेल्या बसकेंत नगरसेवकांनी साबार मुद्दे मांडले. 5 मुद्द्यांतले फक्त 3 मुद्द्यांची मुजत वाडयली. हांगासर वादावादीचें वातावरण जाल्ल्यान ह्या बसकेची चर्चा बरीच रंगून आयिल्ली. युवादे कुडचडे ह्या संस्थेन शेनवारा दिसा कुडचड्यार मोटरसायकल पायलटांक फुकट रेनकोट वाटले. दर वर्सा ही संस्था कुडचडेच्या पायलटांक फुकट रेनकोट वाडटात. तशेंच फुडारांत लेगीत ही संस्था अशीच बरी कामां करीत रावतली अशें युवा उद्देजक रोहन देसायान सांगले. उपरांत पायलटांनी ह्या संस्थेचे उपकार आठयले. ह्या कार्यावळीक युवा उद्देजक रोहन देसाय, ओमकार वस्त, रिकी होणकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित आसले.